ग्रामसभेक आमी पास केले. तर ते बेजीस आमचे कितले फंड्स आसा GPDPचे फंडांचे फंड्स येता पळय समथींग 63 lakhs सुद्दां ते आमी आतां बेगीनचे बेगीन ते पास जाले म्हणून आतां आमी एक 15 ते 20 दिसां भितर आमी स्टार्ट करपाक लागला. मेन म्हणजे आमचे आमी एक प्लॅन केले ते प्लॅनार पयशे हितून एवरी वॉर्डान आमी कॅमेरा बसयतलो. एवरी ऑल टोटल 11 वॉर्ड्स सांगपाल पंचायत एवरी वॉर्ड्सान कॅमेरा आसा. सो इट विल बेटर फॉर जे क्रायम जाता मेन म्हणजे जुवाईनगर एरियान जे क्रायम जाता ताका लागून ते इट विल बी हेल्पफूल फॉर द पुलीस ऑल्सो. ताका लागून आमी आमचे वास्कोचे DYSP SP सगळ्यांक तांकां घेवन तेंचे थ्रू तेंचे नेटवर्कींग खंय बसोवपाचे कॅमेरा तेंचे हेल्प घेवन ते आमी फर्स्ट आमचे ते GPDच्या प्लॅनाचेर जे जातले आमी फर्स्ट कॅमेरा बसयतलो. सांगपाक गेले जाल्यार सगळे मेन इशू म्हळ्यार गार्बेजो इशू आशिल्लो. मेगा प्रोजेक्टाचे इशू आशिल्लो. थर्ड मागीर कलाभवनाचे इशू आशिल्लो. कलाभवन पेंडींग पडलेले समथींग 10 years जाले तशेंच 2008 कितें जाल्लें तें पूण अजून तें जावना. एक्चुली ते पळोवपाक गेल्यार कलाभवन जे आसा पळय ते आमचे पंचायत लँडाचे लोकांनी पंचायत लँडाचेर बांदलेले. तितून वेस्ट कितें जालें आमचे जे ग्रावंड आशिल्ले पळय सांकवाळ पंचायत ते ग्रावंड हाफ कलाभवनाक गेले आनी कलाभवनूय ना ग्रावंडूय ना. आतां लोकांचें ऑब्जेक्शन कित्याक की कलाभवन ना जाल्यार ग्रावंड आमी सगळे लॉस जाल्यार पंचायतीक लॉस. लोकांचे इश्यू आसा ते कलाभवनाचे कितें बेगीनचे बेगीन कितें करपाचें तें करा. सेकेंड थिंग गार्बेज इश्यू आशिल्लो. गार्बेज म्हळ्यार सगळें आतां सांकवाल पंचायतूच न्हू इन एवरी पंचायत गार्बेज इज अ व्हेरी बिग इश्यू. आमी सुद्दां तेजेर आतां सांगपाक डिस्कस करना ते जावं न्ही जाल्या उपरांत मागीर लोकांक सांगपाक जायना. आमी केलें म्हणून आमचे सगळे मेंबर पंचायत सगळे आमी कितें तरी करता गार्बेज तें सांगलें करून दाखयलें मागीर लोकांक तुमकां सांगपाक गार्बेज इश्यू ते सॉल्व विदीन 2 to 3 months आमी ते गार्बेज इश्यू सॉल्व करता.